नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयान एक व्हडलो इव्हेंट जाता जो सगळ्या गोंयकारां खातीर किंवा देशा खातीर सुद्दां एक म्हत्वाचो इव्हेंट तो म्हणजे नॅशनल गेम्स. आनी ह्यो 37व्यो नॅशनल गेम्स ह्यो गोंयांत जातल्यो 25 ऑक्टोबर ते 9 नोव्हेंबर ह्या काळान ह्यो नॅशनल गेम्स गोंयान आयोजीत करतात. आनी गोंयकारां खातीर सुद्दां ही एक खूब व्हड अभिमानाची अशी गजाल. आनी पुराय देशांतले एथलीट्स जे आसा ते ह्या निमतान गोंयान येतले. वेगवेगळे जे स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स आहात तातूंत ते वांटेकार जातले. तर ह्या सगळ्या जी 37वी नॅशनल राष्ट्रीय खेळा सर्त जी आसा हेचे कांय म्हत्वाच्यो गजाली म्हत्वाचे मुद्दे घेवन आमी तुमच्या फुडें येता. आमी जर पळयत जाल्यार ह्या 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीन वॉलंटियर्स कितले वांटेकार कितले वॉलंटियर्स आसतले जाल्यार 3508 इतले वॉलंटियर्स ह्या खेळा सर्तीन आसतले. आनी हे सगळे वॉलंटियर्स हे गोंयचे आसात जे कॉलेज स्टुडंट्स आसात. तेचे उपरांत उक्तावण जें आसा तें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी जातलें. आनी म्हत्वाची गजाल म्हणजे दाबोळे विमानतळाचेर नरेंद्र मोदी हे लँडींग करतले आनी थंयच्यान ते बाय रोड मडगांवां पावतले आनी मागीर थंय उक्तावण जातलें. आमी जर पळयत जाल्यार ह्या सगळ्या टुर्नामेंटा भितर म्हणजे राष्ट्रीय खेळा सर्ती भितर वट्ट 2100 मॅडल्स ही आसतली. तातूंत गोल्ड, सिल्वर आनी ब्रावन्ज हांचो आस्पाव आसा. हे तिनूय कॅटेगरी भितर सुमार 2100 मॅडल्स ही खेळगड्यांक दितले. आनी पयलो मॅडल सॅरमनी जी आसा ती 24 तारखेक जातली, ती बॅडमिंटन ह्या डिसिप्लिना भितर. त्या उपरांत ही खेळा सर्त जाले उपरांत निमणे कडेन म्हणजे ह्या खेळा सर्तीच्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या समाप्ती जेन्ना जातली तेन्ना 3 बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी तांकां स्पेशल अवॉर्ड दितले. ह्या सगळ्या सर्तीन जे 3 बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन आसतले तांकां तेंची निवड जातली आनी तांकां हो अवॉर्ड दितले. क्लोजींग सेरेमनी जी आसा ती श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम जे आसा बांबोळीच्या थंय जातली. आनी चीफ गेस्ट ह्या वेळार आसतले ते भारताचे उपराष्ट्रपती. आतां ह्या आमी जर क्लोजींग सेरेमनी आमी पयली जंय उपराष्ट्रपती हे मानाचे सोयरे आसतले आनी जेन्ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे उक्तावण करतले तेन्ना सुद्दां एक मोठो दबाजो आमकां पळोवंक मेळटलो. आनी सादारण 700 आर्टिस्ट जे आसा ते एकाच वेळार परफॉर्म करतले. नरेंद्र मोदी हांकां उक्तावण सुवाळ्यान ते येवकार दितले. आनी हे सगळे 700 आर्टिस्ट जे आसा ते मॅक्झिमम हे गोंयचेच आसात. त्या उपरांत सगळ्यान मोठो एक प्रश्न आसता तो म्हणजे हे जे एथलीट्स वांटेकार जातात पार्टिसिपेट जातात तेंच्या जेवणाचें कशें कितें आसता. तर आमी जर पळयत जाल्यार हे जे एथलीट्स वांटेकार जातात तांचो मेनू जो आसा हो मेनू थल्ललो आसता आनी त्या मेनू प्रमाण तांकां जें जेवण आसा तें दितात. आनी हो मेनू कोण थरयता किंवा कोण फायनल करता जाल्यार IOA जे आसा म्हणजे इंडियन ऑलिंपीक असोसिएशन आनी रिस्पेक्टीव फेडरेशन जे आसा एथलीट्सांचे ते दोनूय मेळून हे मेनू फायनलायज करतात. आनी हो मेनू ह्या मेनू प्रमाणूच एथलीट्सांक जें आसा तें जेवण दितात. दुसरे उपरांत एक मेजर म्हत्वाची गजाल जी जातली 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींत ती म्हणजे रेसलर्स जे आसात. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की रेसलर्स जे आसात तेंचो मोठो वाद किंवा तेंचे जे एक आंदोलन आसलें तें मोठ्या प्रमाणान चालू आसलें. पूण आमकां जी म्हायती मेळटा किंवा काल खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना जी म्हायती दिली त्या प्रमाणे रेसलर हांणी जे आसा ते सहमती दाखयल्या नॅशनल गेम्स गोंयान ज्यो जातल्यो तेतून वांटेकार जावपा खातीर. आतां येदो व्हडलो जेन्ना हो इव्हेंट गोंयान जातलो तेन्ना सेक्युरिटी हो एक म्हत्वाचो विशय आसता. आतां ही सेक्युरिटी कोण पळयतले जाल्यार ही सेक्युरिटी जी आसा ही सेक्युरिटी गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे आसा तेंचे जे सेक्युरिटी गार्ड्स आसा ते ही सेक्युरिटीचो भार जो आसा ते सांबाळटले. म्हणजे सगळे सेक्युरिटी आमी जे वेगवेगळे व्हेन्यू आसतले थंय गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटाचे सगळे सेक्युरिटी गार्ड्स आसतले तेंची सेक्युरिटी आसतली. आतां आमी जर पळयत जाल्यार PM नरेंद्र मोदी जे वांटेकार जातले आनी जे बाय रोड येतले तेच्या खातीर सुमार 18 मिनटां रोड हो ब्लॉक दवरतले अशें सुद्दां म्हायती जी आसा ती पत्रकारांक दिल्ली आसा. आनी
वट्ट 10,000 म्हणजे लागीं 11,000 एथलेट्स हे गोंयान जे 37वी राष्ट्रीय खेळा सर्त जाता तेतून वांटेकार जातले. तर एकंदर हे अशे तरेचे भव्य आनी दिव्य आयोजन हे गोंयान जाता. राष्ट्रीय खेळा सर्त म्हटल्या उपरांत गोंयान जेन्ना जी जाता तेन्ना ती गोंयकारां खातीरूच खूब अभिमानाची अशी गजाल आसत, पूण पुराय भारताची नदर जी आसा ती गोंया कडेन लागतली 25 ऑक्टोबर ते 9 नोव्हेंबर ह्या मजगती. आतां सरकारान जेन्ना हेचें नियोजन केल्लें आसा तेतून सरकाराचे जे अधिकारी आसात, सिनियर ऑफिसर्स आसात, जे IAS आसात तेंच्या कडेन सुद्दां सरकारान वेगवेगळ्या विभागाची हांगासर जबाबदारी दिल्ली आसा. मागीर ते ट्रान्सपोर्ट जावं, मागीर व्हेन्यू अरेंजमेंट जावं किंवा बाकीच्यो गजाली जावं, ह्यो ऑफिसर जे आसात ते वांटेकार जातले. ते मागीर मेडल सेरेमनी जी जातली तेची सुद्दां जबाबदारी सरकारान जे अधिकारी आसात तांकां दिल्या. आमच्या म्हायती प्रमाण प्रसाद लोलयेकर हे मेडल सेरेमनीची सगळी जबाबदारी तेंचे कडेन दिल्या. त्या उपरांत संजीत रॉड्रिक्स जे आसात ते सगळे ट्रान्सपोर्ट आहा तेची जबाबदारी ते सांबाळटले. संदीप जॅकीस आसा ते थंय व्हेन्यू कमांडरा वांगडा सगळ्या वांगडा ते कॉर्डिनेट करतले, तेंची सगळी वेवस्था पळयतले. तर अशा तरेन एक भव्य दिव्य आयोजन गोंयान जातलें. लागीं 11,000 एथलेट्स भितर वांटेकार जातात. त्या उपरांत बाकीचे कितलेशेच क्रीडा प्रेमी आमी म्हणूं शकता ते भितर वांटेकार जातले. तर असो हो उत्सव गोंयान जातलो. जशी मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां, त्या उपरांत खेळा मंत्री गोविंद गावडे यांच्यांनी सुद्दां सांगलां की सरकार पुरायपणान सज्ज आसा ह्यो सगळ्यो गेमी करपा खातीर आनी ही राष्ट्रीय खेळा सर्त होस्ट करपा खातीर. तर सगळ्या गोंयकारांनी त्यांनी एक आव्हान केलां की सगळ्या गोंयकारांनी सुद्दां हितून पार्टिसिपेट जावचें. खास करून आमी जर पळयत जाल्यार शाळेची भुरगीं तांकां सुटी दिल्ली आसा ह्या काळान, जेणे करून ती सुद्दां ह्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीचो आस्पाव म्हणजे तितून सहभागी जातली. ती पळोवपा खातीर ती तांकां येवंक मेळटलें. तेज्या खातीर ही सुद्दां अरेंजमेंट केल्ली आसा. हें सगळें उलयता आसतना त्या फाटभुंयेर एक विधान मुख्यमंत्र्यांनी केलां की गोंयान एक स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी हाडपाक सुद्दां सरकार हें प्रयत्नशील आसा. तर अशे हे सगळे कांय बारीक बारीक डिटेल्स जे आसात राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे 37वी नॅशनल गेम्स ते आमी तुमचे पर्यंत हांगासर घेवन आयल्या. सरकारान आवाहन केल्लेंच आसा, पूण आमी सुद्दां हो एक आमकां सगळ्या गोंयकारां खातीर अभिमानाचो असो खीण आसा. आमी सगळ्यांनी ह्यो 37 नॅशनल गेम्स आमी एन्जॉय करुया आनी चडांत चड गोंयकार खेळगडे जे आसात तांकां चडांत चड मेडल्स मेळची अशी एक आमी आशा बाळगुया. आनी ह्यो अपडेट्स ज्यो आसात ह्या नॅशनल गेम्सा बद्दल अश्योच आमी तुमच्या पर्यंत वेळोवेळ घेवन येतले.